गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत वचपाक पेडणे साताड्डा पुलावेल्यान येरादारी चालू आसात. गोंय सरकाराचें पुलीस खातें आनी अबकारी खात्याचें थंय आउटपोस्ट कार्यालय आसा. मात त्या कार्यालयाची स्थिती वायट आसा. थंय ड्युटेर आसपी अधिकाऱ्यांक बसपाक ना कदेलां आनी ना धड सुवात. सामके वायट परिस्थितींत हांगासर पुलीस अधिकारी आसतात. गोंय सरकार मात उदरगतीचे ढोल वाजयता. त्याच सरकाराच्या सरकारी खात्याची ही अवस्था. चेकपोस्टाचेर वयता तेची जी परिस्थिती जर आसा जाल्यार इतकी दुर्दशा जाल्ली आसा की थंयसर जो रूम बीम आसा थंयसर कोण सादो बसपाची सुद्दां लायकीचे तेन्ना थंय खुर्च्यो ना कांय ना. थंयसर आतां ते 24 वरां रात दीस ड्युटी करता. म्हाजी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आहा की तेंच्यांनी हे सगळे ते आसा ते पळोवचे, तांकां थंयसर टॉयलेट सुविधा बी दिवची आनी थंयसरय तशेंच लक्ष घालून तेचेर एक प्रॉपर, कित्याक थंय ती सुद्दां तितकीच जबाबदारीची बाउंड्री आसा जितकी की पत्रादेवी आनी दुसरे कडेन आसा ते. कित्याक आतां लोकांची एज आतां बाउंड्री ओपन केल्या उपरांत जातले. सो थंयसर एक्सायज आसा किंवा पुलिसांचे चेकिंगाचे हे आसा ते दोनूय सगळे व्यवस्थीत रित्या जावचे. एक 4 महिन्या पयलीं कोविडच्या पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जालो आनी एक्सिडंट जातकच ही जे ऑफिस जे दिसता त्या ऑफिसाचेर डायरेक्ट गाडी घातली आनी गाडी घातल्या मुळे ते एंटायर मोडलेले. त्याच्या उपरांत त्या गाडीवाल्या कडल्यान गव्हर्मेंटान त्याच्या खातीर लागणारो जो पयसो आहा तो घेतलोच. पण आयज त्याची जी स्थिती जर पळयशी जाल्यार बिकट आसा. आयज थंयसर तांकां बसच्या खातीर सादी खुर्ची ना. जी खुर्चीची जी दशा जी आसा जर ताचेर सिमेंट पडलेले आसा आनी खंयचे तरी दोरयेन ती बांदून दवरलेली आसा. अशा स्थितीन हांगासले जे पुलीस जे हांगा जे काम करतात ते त्या खुर्चीचेर बसलेले आसा. भितर जर वचून जर पळयशीत जाल्यार ताका जी लायट जी जाय जाल्यार रातच्या टायमाचेर लायट सामकी नसल्यामुळे थंयसर काळोख दिसता. उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सामको, उदीक हे प्रकारच ना. सगळ्यात महत्त्वाचें म्हणजे हांगा जे पुलीस आमचे जे ड्युटी करतले त्या ड्युटी करणाऱ्याक जे टॉयलेट जर खंय वचपाचें जर जाल्यार भितर टॉयलेट ना. ते हांगासून देगेक जे प्रायवेट जे एकाचे हॉटेल आसा त्या हॉटेलाचे टॉयलेट्स ते वापरतात. अशा स्थितीन सरकाराचे हांगा पुलीस स्टेशनाचे जे आउटपोस्ट आसतले जेका आमी चेकपोस्ट म्हणटा त्या चेकपोस्टाची स्थिती आसा. ताका लागूनच आमी एक्सायज आसा गव्हर्मेंटान पेडण्या खातीर मोठे एक्सायजाची बिल्डींग रिनिवेट म्हणजे केल्लेली आसा. ताचें उद्घाटन जावंक ना. पूण हांगा जर स्थिती जर पळयशी जाल्यार सामकी बिकट आसा. तितून बसपाची सुद्दां लेवल ना. अशा पद्दतीचे हांगा जे सातार्डा चेकपोस्टाचेर अशी स्थिती आसा. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.